आजची पत्रकार परिषद एक महत्वपूर्ण विषयाचेर आसा. आयपीबी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड. आता हे इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हे सर्गेस्त आदले मुखेलमंत्री मनोहरबाब पर्रीकर हे जेन्ना मुखेलमंत्री असले तेन्ना हे आयपीबी नावाचे भूत हे गोंयकारांच्या माथ्यार मारपाचो प्रयत्न जालो. आणि हितून अशें सुद्दां जालें की मनोहर पर्रीकर जेन्ना बरो नासलो, आजारी आसलो, म्हणजे तेका उठपाक जायनासलें, बसपाक जायनासलें, त्या वेळार सुद्दां ह्या आयपीबीन घोटाळो जाल्लो की मिटींग जायनासतनाच तो सीक आसा, पूण बोर्डाची मिटींग जायनासतना मिटींग जाली म्हणून सांगलें, डिक्लेअर केलें आनी कितलेशेच कोटींचे प्रोजेक्ट तेंच्यांनी डिक्लेअर केले. आनी त्या वेळार काँग्रेस पार्टीन आयपीबी प्रमोशन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या ऑफिसान कार्यालयान वचून तांकां जाप विचारलेली. पण एकंदरीत हे आयपीबी जे कितें भायर भूत काडला ते घोटाळो, हितून कांय गोंयकारांचें कल्याण आजून असून जावंक ना. आनी हेच्या मुखारूय जो पर्यंत भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा, जो पर्यंत हे जुमलेबाजांचें सरकार आसा, तो पर्यंत आयपीबीन कांयच लोकांचें कल्याण जावपाचें ना. हे आयज तुमच्या मुखार जेन्ना सादर जातले त्या आंकड्या वयरसून स्पश्ट जातलें. गोंयकारांक खूब फावटी फटयल्या की इतले हजार तुमकां जॉब मेळटले, इतले तरणाट्यांक काम मेळटले, आणि प्रत्येक वेळार गोंयकारांक फटयल्या ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान. काल मुखेलमंत्र्यान जे प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आयपीबी बद्दल आपणाचे विचार, आपणाची जी मांडावळ ती मांडल्या, तेचेर भासाभास जातली. तेचेर गोंयच्या जनतेक आमचें म्हणणें कितें आसा तें आमी मांडटले. आज आमचे स्वाभिमानी गोंयकार तसेच फ्रीडम फायटर ज्यांनी इंडियन फ्रीडम मुवमेंट तसोच गोवा लिबरेशन मुवमेंट जे खासदार आशिल्ले गोंयचे लोकसभेन तसेच राज्यसभेन, ज्यांनी गोंयच्या ओपिनियन पोलाक गोंयचे स्टेटहूड आणि कोंकणी भाषा अशा ह्या सगळ्या महत्वाच्या विशयाचेर ज्यांनी आपलो त्याग केलो, लढो लढले. आमचे आदले गोंया प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम काकोडकर हांकां आर्गां ओंपता. आज तांचो 110वो बर्थ एनिवर्सरी. आता आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साचो मुद्दो आसा म्हणटा तो इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाची जाल्ली कालची मिटींग. म्हाका दिसता 33वी मिटींग. आणि त्या मिटींगेन काल तांणी सांगले की 10 प्रोजेक्ट इन प्रिन्सिपल अप्रुव्हल दिला, जाचो व्हॅल्यू जवळपास 348 करोड, जातून 3495 नोकऱ्यो तयार जातल्यो अशें काल मुख्यमंत्र्यान अलॉंग विथ इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आणि आयडीसीचो चेअरमॅन हे काल तांणी स्पष्ट केला. आयची ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी फक्त एम्प्लॉयमेंट मुद्द्याचेर घेवया, कित्याक तातूंत प्रोजेक्ट कितले क्लियर जाले, कितले प्रोजेक्ट बंद पडले, कितल्यो इंडस्ट्री आयल्यो, कितल्यो चालू जाल्यो ना, कितल्यो डेड जाल्यो, हाचेर नेक्स्ट प्रेस कॉन्फरन्सान वी विल गो इन टू डिटेल्स. पूण आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साचो आमी एम्प्लॉयमेंटाच्या विशयाचेर आज आमी रावया. बाबा अमरनाथान सांगले तशें 2014 आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकरान हे इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हे भूत गोंयान हाडले. कितें म्हणून की सिंगल विंडो क्लियरन्स, ही प्रोजेक्ट फास्ट ट्रॅक करपा लागून हे डिपार्टमेंट हाडले. आता कालचे जे प्रेस कॉन्फरन्स जाले आणि ज्या मिटिंगेन तांणी जे आंकडे दिले तातूंत आमी मातशे इल्ले विस्तारान या. LAQ नंबर 32 जो जुलै 2022 जो प्रश्न विचारलेलो असेंब्लीन, त्या प्रश्नाचे उत्तर हे आमी मातशे कंपायल केला. आणि ते कितें उत्तर की आमी विचारिल्ले की 2014 ते 2022, कित्याक हे उत्तर जे तांणी दिलां ते जुलै 2022 दिलां आणि हो आंकडो जो आसा तो जुलै 2022 आसा. सो आमी जुलै 2022 आंकडो घेवया.
तातून तांणी डिटेल दिल्लें आसा की नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, एड्रेस, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रपोजल, मागीर टायप, बोर्ड मीटिंग, अप्रुवल डेट, प्रोपोज्ड इन्व्हेस्टमेंट कितलो तो, प्रोपोज्ड एम्प्लॉयमेंट, मागीर इस्टेट अदर प्रोजेक्ट स्टेटस आणि ऍक्च्युअल एम्प्लॉयमेंट। आता हातून समज जर या आकडे समज जर आम्ही जोडले जाल्यार 2014 ते 2022 टोटल 224 प्रोजेक्ट इन प्रिन्सिपल अप्रुव्हल दिले। हे आम्ही प्रत्येक कॅटेगरीचे टोटल केला जे 8073 जाता। म्हणजे फाल्यां एलिगेशन करतले खंयच्यान मेळ्ळो आंकडो काय म्हणून। आता हे सगळे प्रोजेक्टाचे जर तर आम्ही टोटल मारीत जाल्यार एक व्हेरी इंटरेस्टिंग चीज आहा ती म्हणल्यार सिरियल नंबर 19। सिरियल नंबर 19चेर परत हांव वाचता। हे उत्तर तांणी कितें दिला? नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, एड्रेस, brief particular of the proposal, type, board meeting date, approval date, proposed investment, proposed employment, ती GIDD state काय other location, project status आणि लास्टाक असते actual employment. Very interesting is 8073तले फक्त 55 गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळ्ळ्यो। सिरियल नंबर 19 सिरियल नंबर 69चेर हे उत्तर दिला आणि ते बीन कोणाक? गोवा बागायतदार सहकारी खरेदी विक्री संस्था हांणी 55 गोंयकारांक एम्प्लॉयमेंट दिला। आता म्हाका एक सांगा पळोवया, हे गोवा बागायतदार म्हणटा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डा अंडर कितें येवपाक आशिल्लें आणि 8073तले फक्त 55 गोंयकारांकूच नोकऱ्यो। बट दिस इज टोटल जुमला जे तांचे प्रधानमंत्रीन सांगिल्ले की आम्ही वर्साक 2 कोटी जॉब दितले। मागीर गोंय सरकारान प्रत्येक इलेक्शनाक ते पंचायत इलेक्शन जावं, झेडपी इलेक्शन जावं किंवा असेंब्ली इलेक्शन जावं, इलेक्शन आयले की आम्ही नोकऱ्यो दिता म्हणटा आणि हो ऍक्च्युअल स्टेटस आहा। लोकांक सांगले की 41,000 नोकऱ्यो तयार जातल्यो आणि रियालिटीन 8,000 नोकऱ्यो मेळ्ळ्यो आणि त्या 8,000 55 गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळ्ळ्यो। हे गोंयकारांक फटयता। हे दिस इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हे बीजेपी मनी मेकिंग रॅकेट जाला। गोंयकाराचो जागो विकप इन्व्हेस्टमेंटाच्या नावार आणि रियालिटीन काय ना। आता हे उरिल्ले 224 प्रपोजलांतली फक्त 74 प्रपोजलां 76 प्रोजेक्ट कंप्लीट जाता आणि उरिल्ले खंय? थोडे हातून पळयले जाल्यार थोडे रिवोक कंप्लीट रिवोक म्हणजे हे इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान परमिशन दिता आणि रिवोकय करता। केलो व्हडलो जुमला।